नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनींतू प्रसार जावचे आमगेल युवा साधक कार्यक्रमाक आज आमी तुमगेल मुखार आसाची. सर्व वीक्षकांक स्वागतू आणि हांव जयश्री पै. आज आमगेलो आसाची एक प्रेरणादायक सोयरे श्री संदेश हेगडे, अत्यंत कुशल इलेक्ट्रिक आणि इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियर, PhD in नवकरणीय संसाधनांतू म्हळ्यार रिन्युवेबल रिसोर्सेस हांतू तांतूय विंड एनर्जींतू स्पेशलायझेशन कोरून विंड एनर्जी म्हळ्यार वाराचे ऊर्जा आणि उद्देजक संसारांतू साहस कोरून आसाची. आजी इतले पुढे शिकून कामा कर अबुका कामा जावका म्हणून सोदून असचे युवजन मस्त आसाची. जाल्यार आमगेल ए सोयरे संदेश हेगडे हांगेले गांवांतू स्वताचे पाल्स टेक्नॉलॉजी सोल्युशन्स एक कंपनी स्थापन करून यशस्वी जावन लीड करता आसाची. मूडलकट्टे इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी कुंदापुरा हांगा इंजिनियर शिकतना बेस्ट स्टुडंट अवॉर्ड आणि श्रीनिवास इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी मंगळूरू हांगा M.Tech करतना बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट तितले न्ही VTU सेकंड इन M.Tech घेतिले असेल पुरा अवॉर्ड मेळले आसा. हांगेल शैक्षणिक आणि उद्योगांतुले प्रवासू एक आवड, जिद्द आणि नवनिर्माण म्हळ्यार पॅशन, पर्सिवियरन्स आणि इनोव्हेशन हाजी पुरा एक गवायू म्हणीत. हांगेल शैक्षणिक करियराचे आणि उद्योगाचे अनुभवाचे माहिती हांगेले करून आमी ऐकुया. येया श्री संदेश हेगडे हांका विश्व कोंकणी यूट्यूब चॅनलांतू स्वागत करया. नमस्कार संदेश. नमस्कार. तुमका आमगेल वाहिनींतू स्वागत. भारी खुशी जाता तुम्ही एक युवा साधक जावन आसाची. तुम्ही इतले पुरा शिकून आमगेले गांवांतू एक स्थापन कोरका व्यार स्थापन कोरका गांवा नाव हाडका म्हणून तुम्ही येईल आसाची. भारी खुशी. कंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट. थँक्यू मॅडम. थँक्यू. आता मी मुखार वच्चा तुमगेल एक सांगशी परिचय आणि तुमगेल बॅकग्राऊंड शिकतन स्कूलाचे इंटरेस्ट पुरा एक आमगेल वीक्षका सांगतावे. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಗಲ್ ನಾವು ಸಂದೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಣ್ಣು ಮಗಲ್ ನಮ್ಮ ಮಾಧವ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹೆಗ್ಡೆ ಆನು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆನು ಅಮ್ಮ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ आणि मगल मक्याकल बावस तो आता जॉब रस बेंगलोर अस. ओके. सानभाव एंड होय सानभाव मगल सानभाव तो ॲक्च्युली हांव सांगलावरी चा शिकिलो पुरा गांवांतूची कन्नड मिडियम. CBSE जेव्हा इंग्लिश मिडियम स्टेट सिलेबस इंग्लिश मिडियम काय ना. ओके. टोटली कन्नड मिडियम. हा शिकताना मस्त काही बुदवंत म्हणून काही नाही. नॉर्मल सकाळ नॉर्मल चेडो रिची स्कूला वचून येता आशिल्लो. प्लस हांव शिकिलो सेवा संगम म्हणून प्रायमरी शिकिलो सेवा संगम विद्या केंद्र तेकटेंतू. हायस्कूल शिकिलो हायस्कूल आणि PUC तुमकां सकाळ गोत्तास कोटा विवेक PU कॉलेज म्हणून शिवराम कारांतले स्कूल ताण फावंड केलेले. थंय शिकताना ॲक्च्युली आमकां म्हळ्यार इंट्रस्ट सकाळी येवच्याक सायन्सांत इंट्रस्ट येवच्याक आमगेलो एकलो हेडमास्टर आशिल्लो तागेलें नांव माधव उडपा म्हणून. तो ॲक्च्युली मस्त स्टुडंट्साक फ्रेंडली आशिल्लो. ताण आमकां एक ನಮ್ಮ ಏಳಿಗೆಗೆ ನಾವೇ ಶಿಲ್ಪಿ म्हणून ताणें एक स्टॅच्यू केलेले. कशी स्टॅच्यू म्हळ्यार त्या स्टॅच्यून ते एक बंडेकल्लो आसता. त्या बंडेकल्लांत त्या एकला पर्सन एक चेन आणि एक सुत्ती दोन तो कार्विंग करून घेता आसता. ते पिक्चर पिक्चर नाही ते एक हेची स्टॅच्यूची त्या एक बंडेकल्लांत स्टॅच्यू तांकां कशें आसता म्हळ्यार तागेलें जस्ट इतले हाफ मात्र कार्विंग जावन आसता आनी वर तोची कार्विंग कोरेन आसता. ताण आमकां ते 8 क्लास 9 क्लास टायमार ताण आमकां तेन्ना स्टार्टिंगार सांगिल्लें कशें आमगेलें लायफ आमी सुंदर करून घेवका. ते एक मेसेज तांणी स्टॅच्यू थंय आसता विवेक कॉलेजांत आसता. ते एक मनशान तागेलेची कार्विंग करून घेतल्यार कशें जाता म्हणचें. त्या टायमार एक वायस प्रिंसिपल आशिल्लो वेंकटेश उडपा म्हणून नांव. ताण आमकां सायन्सान तो सायन्स मास्टर
सायन्स ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ येवच्याक एक सायन्स लॅब सकाळ ॲक्च्युअली कन्नड मीडियम गव्हर्मेंट एडेड स्कूल त्या स्कूल ಅಂತೂ 2003-4 ಅಂತ सकाळ त्या सपोर्ट हाडला म्हळ्यार तांनीच ग्रेट तांणी गव्हर्मेंटातल्यान कसेने सपोर्ट ना अशी डोनेशन जनरल डोनेशन घेवन तांनीच आमकां एक सायन्स लॅब थंय मायक्रोस्कोप्स असल सकाळ प्रोडक्ट हाडून सायन्स इंट्रस्ट येत तशी तांतू आमी ॲक्च्युअली 300 स्टुडंट आशिल्लीं हायस्कुलांत तांत येत तशिल्ले एक 10 जण इंट्रस्ट असेल जन 10 जण सायन्सान 10 जण आपण हाडताणे प्लस एक पिरियड दवरला त्या लॅब वच्चाಗೋಸ್ಕರ सकाळ पिरियड वत्ता ती सोडल्यार एडिशनल कसं वचना तशिल्ली आमकां ताणे आमी दुसऱ्या टायमार वच्चे पडून आमकां ताणे एक इंट्रस्ट आहे आमकां तेन्ना एक सायन्स मॉडल कॉम्पिटिशन म्हूण आसा स्टेट गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड ते म्हण एज्युकेशन डिपार्टमेंटांतल्यान आमकां मॉडेल कॉम्पिटिशन येता त्या मॉडेल कॉम्पिटिशनाक ताणें म्हाका सिलेक्ट केलें ॲक्च्युअली 6 जणांक सिलेक्ट करतात स्कुलांत दोन जनाल एक टीम करून 3 टीम व्हरतात तांणी कॉम्पिटिशनाक तेन्ना म्हाका सायन्साक तांणी आपण व्हेलेलें मॉडेलाक कॉम्पिटिशनाक हांव तेन्ना एक सोलार रिलेटेड एक मॉडेल रेडी केलेलें सोलार डिश म्हणून तातूंतल्यान आमी स्टीम जनरेट करून करचे बगे थंय म्हाका सायन्सांत इंट्रस्ट येवचें स्टार्ट जाल्लें तांणी दोगजान रोल मॉडेल बट त्या टायमार हांव एकलो नॉर्मल स्टुडंट म्हळ्यार मस्त बुद्धवंत क्युरियोसिटी आशिल्ली तितकी क्युरियोसिटी आशिल्ली बट एज एज्युकेशनांत आमी तितलो कांय बुद्धवंत म्हूण नाय फर्स्ट क्लास रँक तसं कडेन कांय ना तसं कडेन आफ्टर थोड्या टायमार चेंजीस जाता गेले इम्प्रुवमेंट्स जाता गेले ग्रेट ग्रेट बट शिकिल्ल पुरा कन्नड मिडियमूच आमकां इंग्लीश मिडियम म्हणून आतां सकाळ मस्त स्कूल आसा त्या टायमार सकाळ इंग्लीश मिडियम म्हळ्यार रेअर आशिल्लें 2003-4 सकाळ हांव हायस्कूल कंप्लीट केलें 2007 हायस्कूल कंप्लीट केलें त्या टायमार तांणी सकाळ फंड फ्लोईंग्स मस्त कश्ट आशिल्लें डोनेशन दितली ते स्कूल गव्हर्मेंटांतूच बरी चलता आशिल्लें गव्हर्मेंट तितलो सपोर्ट ना आशिल्लें म्हळ्यार हायस्कुलाक एक टेक्निकल एज्युकेशन हाडका म्हणून टिचर्सांनी हाडलेलें सोडल्यार दुसरें कोणाला सपोर्ट ना आशिल्लें हांव आनी केवढो कस करून येवका तांकां दोगजाण ग्रेट ग्रेट तांणी आनी एकलो रिटायर्ड जाला हेडमास्टर रिटायर्ड जाला आतां वेंकटेश उडपा हेडमास्टर जावन आसा वंडरफुल तांगेलो एक नमुनो मोटिवेशन तुमकां मोटिवेशन म्हण एकदम उजवाड तांणी आमकां अशें वच्चा जाता म्हण एक रोडार एक लायट घालून दाखयल्ल्याची रोड मॅप तांणी दाखयला पयशे आमकां ते शिकूंक म्हणल्यार एक उमेद आसा तुमगेले एफर्ट्स जे आसूं का तांणी शिकयला खंडीत तुम्ही तुमगेले एफर्ट्स घालना गेले भारी भारी खुशी जाता तशी तुमी ते सान आसतना तुमकां ते पळय एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट्स पुरो केल्लेले ना ते इलेक्ट्रीक आनी इलेक्ट्रॉनिक इंजिनियरिंगाक तुमकां वचूंक म्हणल्यार कनेक्ट जाले शिकून जाले तशें PUC जातले ते कशें तुमगेले प्रवास कशी जालो थंय तुमकां बेस्ट आउट गोईंग बेस्ट स्टुडंट अवॉर्डूय मेळ्ळेलो आसा इंजिनियर ॲक्च्युअली हांव 10th आसतना म्हण हांव सांगलां तितलो एक ब्रायट स्टुडंट म्हूण न्हय टेक्निकली असल कसा तरी सांगल्यार इंट्रस्ट येता तशें म्हळ्यार आतां चेडूं सकाळ कशें म्हळ्यार शिक्षिकींचा दुसरे सकाळ एक्टिविटी स्टार्ट करता आसतात तांणी तशी आमकां म्हळ्यार त्या टायमार तांणी आमगेले दुसरे कडेन आमी खेळचे वचचे ते एक्टिविटीज आसता नॉर्मल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज सकाळ आसता ताका वचना तितलो चेडूं हांत इंट्रस्ट आशिल्लें आमकां एक चान्स करून दिलो तांणी लॅब सायन्स लॅब म्हणून ॲक्च्युअली हायस्कुलांत खंय पळोवचें मेळनाशिल्लें त्या टायमार आतां सकाळ एक मॉडर्न येवन इंग्लीश मिडियम स्कुला सकाळ आयला तेन्ना एक कंप्युटर लॅब प्लस सायन्स लॅब म्हणून एक एडिशनल करून दिला फर्स्ट विजयसिंत थंय स्टार्ट केले नंतर आमकां तांणी मॉडेल कॉम्पिटिशन आपण व्हेलें 2 वर्स स्टेट लेवल नाही 10th आसतना ओके तांणी स्टेट लेवलांत म्हाका डिस्ट्रिक्ट लेवलांत सायन्स मॉडेल कॉम्पिटिशन सोलार डिश म्हणून एक कॉन्सेप्ट वयरी 2nd प्रायज मेळ्ळेलें कडेर थंयतल्यान PUC वच्चा ॲक्च्युअली म्हाका त्या मास्टराले वेंकटेश उडपा आनी माधव उडपा पळोवन तांणी आमकां कशी गायड केला पळोवन म्हागेलें तेन्ना पॅशन आशिल्लें हांव टिचर जावका म्हणून इंजिनियर जावचे इलेक्ट्रिकल इंजिनियर जावचे त्या सकाळ कॉन्सेप्ट नाशिल्लो म्हाका कसो सायन्स टिचर जावका चेडूं कशें हांकां रोल मॉडेल जावन घेवका म्हणून एक इंट्रस्ट आशिल्लें बट कसो आशिल्लो म्हळ्यार म्हाका ल्हान म्हाका एक इंजिनियर जावका म्हणचे पूत इंजिनियर जावका म्हणचे एक इंट्रस्ट आशिल्लें एट द सेम टायम म्हाका हांव सांगलो बरी ब्रायट स्टुडंट ना आशिल्लो तेन्ना हांव डिग्री नॉर्मल BCH ना BSc करून सायन्स टिचर जावका टिचींग फिल्डाक वचका म्हणून एक आशिल्लें
कडे मग बाप्पा आणि पाचच्यानं ॲक्च्युअल सांगलं मला बाप्पा ॲक्च्युअली इलेक्ट्रिकल इंजिनियर ओके तांणी सांगलं पळाल मरे टीचिंग तू शी वस्का म्हणा इंजिनियरिंग करून वच्च टीचिंगाक करेक्ट तांच्या कॉन्सेप्ट आस इंजिनियरिंग करून एमटेक करून वापस टीचर प्रोफेसर जे आहेत करेक्ट सना थिंक कोरनाका म्हणून त्यांनी कोरून वापस इंजिनियरिंग गेलो म्हाका हांव तेन्ना कुंदापूर ॲक्च्युअली म्हाका कसा जाल्यार गांवांतू जावका म्हणचे एक जोर इंट्रस्ट आशिल्लो ताका समजावन आमगेलो गांवांतूच एक 2001 or 2 अंतकन स्टार्ट जालें जयराम शेट्टी म्हणून एक एक्सेम्पी ताणें कॉलेज ओपन केलें काही मस्त काही व्हड कॉलेज न्ही एक रेंजर आमकां गांवां शिकताले एक बेस्ट हॉड कॉलेज ಅಂತೂ शिकोवका म्हणना इंटरेस्ट आशिल्लें गांवांत शिकता म्हळ्यार म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी म्हणून हांव म्हळ्यार गांवांत शिकचेला मात्र म्हणून ताका समजा मूड कट्टा मेळ्ळें रायट रे इलेक्ट्रिकल कसं जाल्यार हांव गायड करता तुका शिकयता म्हणल्यार बाप्पा पाचेन तांची काय म्हणचे फोर्स केला कडे आना म्हाका कुशत म्हणून इलेक्ट्रिकल इंजिनियरिंग इन मूडलकट्ट्याक जॉईन जाला म्हळ्यार एटलिस्ट गांवांत आपणा म्हागेले मोठो आशिल्लो गांवांत वचका म्हणून ताका समजून एक चान्स मेळ्ळो मूडलकट्ट्यान तूं शिकच्याक आमच्या घरांतल्यान एक 12 किलोमीटर जाता ओके डेली अप एंड डावन करता आशिल्लो एक 20-25 मिनिट्स जर्नी डेली वचून येता आशिल्लो थंय एडमिशन मेळ्ळें म्हाका थंय एक ते कितले 4 वर्स की 4 वर्स कोर्स 4 वर्स ते मागीर बेस्ट स्टुडंट कशी ते बेस्ट स्टुडंट मेळ्ळो बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट कितले ॲक्च्युअली सेल्फ चेडून आशिल्लीं की ना आमगेले 240 स्टुडंट्स एक वंडरफुल डिपार्टमेंटांत असतात आमी आमकां म्हाका म्हळ्यार हांव सांगलो न्हू त्या टायमार ॲक्च्युअली हांव वज्जूच्यान तूं बुदोवंत म्हणून खंय सांगना हांव ॲक्च्युअली एक 55-60% स्टुडंट हांव म्हळ्यार सोशली म्हळ्यार म्हागेलो आनू सकाळ सोशल एक्टिविटीन तशिल्ली सोशल सर्वीस वॉलंटियर वर्क्स सकाळ तांगेलो ಒಟ್ಟು वता आशिल्लो तांगेलो ಒಟ್ಟು वचून हांव शिकिल्लो कसो म्हळ्यार एक लिडरशीप स्किल वंडरफुल ग्रेट म्हळ्यार लिडर म्हूण सांगना पळोवन वचून. जनाक कशी मॅनेज करयता म्हणून तांगेले शिकता आशिल्लो आमी पळोवन. खंय फंक्शनां वाडचे वच्चे असल सकाळ सण प्रोग्रामा सकाळ व्हरता आशिल्लीं हांव तेन्ना आमगेलो तो अशोक प्रभू म्हूण एकलो वॉलंटियर लिडर तो खंयचे फंक्शनाक सकाळ ताणें आमकां म्हळ्यार त्या टायमार एक 2006-07 अंत सकाळ वेहिकल सकाळ नाशिल्लें एक गांवांत एकलेलो 2 जाणांलो कार आसता आशिल्लें तो आमकां देवस्थाना फंक्शनाक कोणाल घरा फंक्शन आसलो ताणें आमकां आपोवन व्हरचें पेड न्हय जस्ट वॉलंटियर जावन आमी वता आशिल्लीं तांचे टायमार आमकां कसो जालो म्हळ्यार आमगेले GSBन तूं काशीमठ स्वामी म्हूण आसा ते तांगेले चातुर्मास जाता आशिल्लें खंय देवस्थानान हेम्माडी देवस्थानांत हेम्माडी म्हळ्यार आफ्टर कुंदापुर भटकळ टुवर्ड्स वता सानगांव तेन्ना आमकां कसा केल्लो म्हळ्यार थंय गांव सांजावचे वचून सकाळ गांव तुला एक दिवस वॉलंटियर वर्क्स एक्टिविटी अलॉट करून आशिल्लें आमगेले GSB साहेब कट्टा एक सॅटर्डे मेळनाशिल्लें त्या कसा जालो म्हळ्यार आमकां सॅटर्डे वतना आमकां हांव इंजिनियरींग कॉलेज वता सॅटर्डे हाफ डे क्लास आनी दनपार जेवणा टायमार वॉलंटियर्स वतना म्हाका तांणी कॉलेजांतल्यान पिक करून व्हरता आशिल्लें म्हळ्यार इंट्रस्ट आसता येतना चल्लो म्हणून म्हाका आपोवन व्हरता आशिल्लें तशी एक खंयची सॅटर्डे रज म्हणल्यार त्या टायमार सोम्या भेटचे आसता सकाळीं वॉलंटियर्सान प्रोग्राम एक्टिविटी स्टार्ट करता पुढे सोम्या भेटचे सोम्या भेटचे चमकल तेन्ना सोम्यान अशी उरल्या ताका आनी शिकता कसाने कितें अशी उरलेली तांणी कड्यार तांणी तांणी एक सजेशन दिलें बसरूरा कुंदापुरांत शिकता असं म्हणल्यार बसरूरान ते काशीमठ आसना हय गोत आसना थंय वचून म्हाका घेवन यो तुला किल जाता म्हणून हांव टील दॅट 55-60% मार्कार आशिल्लो चल्ला एक एग्जाम आसा कितले तेन्ना एक्चुअली चातुर्मास जावचे जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर टायमार हांव नोव्हेंबर 20 तारीख तशें थंय चमकलो आनी एवढं आसा म्हाका कारण की एक एग्जाम एक चूर कश्ट जाला एक एग्जाम इमिडियेट नेक्स्ट एग्जामाकिंत फुडलो दिवस काशीमठा गेला देवाला एका म्हाका गेलें म्हाका एक लायक रितीर वाजूच्या बुद्धी दिता क्लास अंत एक टॉप येवका सगळ्यान म्हाका एप्रिशिएट करता म्हणजे एक देवाला अशी म्हाका गेलो इमिडियेट त्यांची एग्जाम हांव क्लासाक थर्ड प्लेस आयलो एक्चुअली 60 आशिल्लो डायरेक्ट 74 गेला त्यांची एग्जाम थंयतल्यान म्हाका इम्प्रुवमेंट तुम्ही कसा हे साधाक म्हणटा ते चेंजेस म्हाका ड्रास्टीक चेंजेस जाल्ले काशीमठा चमकल थंय केशवेंद्र तीर्थ स्वामी वृंदावन आसा भुवनेंद्र तीर्थ स्वामी वृंदावन आशिल्लें तर तितले जावच्याक एक्चुअली तांणी सकाळ आमगेले वॉलंटियर्स आमी गांवांत सकाळ टास्क म्हणच्याक एक साक्षी छावची तांणी सकाळ अशें वचून म्हाका ताणें अशोक प्रभून म्हाका ल्हान सकाळ ते काशीमठा वॉलंटियर जावन आपोवन वचचें वचून सोमेल एक उलोवचे चान्स मेळ्ळे सोमेल आशिर्वाद मेळ्ळे
सगळ्याले होय स्वाम्यान सांगच्या वसून हा थंय चमकलो ना ते आता ಕೆಲವು ಜನ ಆ ನಮ್ಮन सांगल्यार आमी कसं सांगता म्हणून एक केअरलेस येता स्वाम्यान सांगच्या वसून अन्नान आपण मागताय वापस त्या दिवस तुला म्हागे लाईफ एक टोटली चेंज जाला देवाचा अनुग्रह म्हणतात का टर्न जाला हांव जस्ट इमॅजिन आता नम्माक तितले म्हागे बूत म्हणचे तशें अशें जाल्लें म्हणचे तांकां एक खूश आसा एकदम ट्रान्झिशन पिरियडची जावन आसता थंय तुला ना वजूच्यान तूं बुदोन जाला प्लस हंगेल सोशल सर्वीस ಅಂತ आमगेल सोशल एक्टिविटी ಅಂತ वालंटियर वर्क्स ಅಂತ कशें हांव तांगेले लिडरशिप स्किल्स सकड म्हळ्यार पीपल हँडलिंग आमगे जे मॅनेजमेंट मॅन पॉवर मॅनेजमेंट कशें शिकलो त्या सकड स्कुलांत हांव इम्प्लिमेंट केला म्हळ्यार इव्हेंट मॅनेजमेंट खंय प्रोग्राम आसल्यार सकड विथ दॅट मार्क्स अशें वचून बेस्ट ऑफ सोईंग स्टुडंट्स म्हळ्यार ग्रेट त्या एक आशीर्वाद देवाले आशीर्वाद नातल्यार बरी त्या ऍक्टिव्हिटी स्किल दवर घेतले असल्यार मार्क नातल्यार आउट गोईंग स्टुडंट दिनाती करिक्युलर पूर ಒಟ್ಟು त्या ಒಟ್ಟು जावका जाल्यार एक स्वाम्याल आशीर्वाद वयची तशें वचून हांव आज एक शिकून एक येवन बसला म्हळ्यार नातल्यार एक्चुअली हांव टिचर जावका आशिल्लो खंयची आशीर्वादारी जनाल आशीर्वाद टीचराची त्यामुळे तुमगे अंडर काम करतला बरं तुम्ही काय पुणे गायडन्स दिता टीचर टॅलेंट ते खंडीत असतले तुमगे लागी आता तुमगे घरच्याल पुरे सपोर्ट इंजिनियरिंग शिकताना तुमकां तो मार्क मेळना आशिल्ले पुरा म्हणलें होय घरच्यान म्हळ्यार अम्मान आनी अन्नान मस्त सपोर्ट केला वज्जी म्हूण म्हळ्यार कसं रे म्हाका हे प्रेशर केलो कडेन प्रेशर घालतात म्हाका काय प्रेशर गिजर घालना तूं खंयची खुश आसता कर म्हळें लास्टाक बापान आनी पाच्यान सांगच्या वचून हांव इंजिनियरिंग घेतला करेक्ट कडेर फर्स्ट इयरान तूं एक्चुअल कश्टार वज्जीत आशिल्लो अडना तूं कशें जाल्यार रेडना पाळा तूं कशें जाता म्हणून तशें न्ही आफ्टर सेकंड इयर हांव ते काशीमठ वचून आयिल्लो नंतर वज्जूच विशय आनी अम्मान कसं एक सजेशन दी न्ही म्हळ्यार कसं सपोर्ट तेन्ना एक्चुअली म्हाका म्हळ्यार हांव सांगलो ते हायस्कूल PUCंत दोग जाण सरान सपोर्ट केला तशीच म्हाका इंजिनियरिंगांत सपोर्ट आनी मोटिवेशन किंत एक गायडन्स एक स्टुडंट एकलो सिनियर जावका एकलो सर जावका म्हाका कसं वज्जूका कशें वज्जूका म्हण एकलो सिनियर एकलो आशिल्लो विनायक म्हणून तो मस्त गायड करता आशिल्लो इकडे एकलो स्टाफ अंत एकलो KM भट म्हूण एकलो सर आशिल्लो ताण म्हाका मस्त गायड केला म्हळ्यार तूं वज्जी स्टेअरिंग तुमगेलो गायड ताव करता आशिल्लो तूं वज्जी टेन्शन घेवं नाका कसा वज्जूका म्हूण सकट तोची सांगता आशिल्लो मस्त कशी बरोवका एग्जाम म्हळ्यार अशी उलयता जनरली तो मस्त मोटिवेट करता आशिल्लो प्लस गायड करता आशिल्लो हां इतलो वज्जी ह्या करी त्या करी स्ट्रेस घालना आशिल्लो ಕೆಲವು ಜನ ಜೋರ್ करता मार्क येना उरलेसी ती ताण म्हाका गायड स्टार्ट करतना हांव कांय मस्त थोड स्टुडंट न्ही म्हळ्यार ब्राईट स्टुडंट न्ही ताणें एक 60% स्टुडंटाक आयडेंटिफाय करून ताणें इतलो वज्जी म्हणून सांगचें आशिल्लें तो आनीक म्हाका फोन करून उलयता आसता एक्चुअली केरळाचो तागेले एक आशीर्वाद मस्त आशिल्ले कडेन इंजिनियरिंग आयिल्लो मागीर एकलो रामचंद्र CG सर म्हणून मैसूरचे एकलो आशिल्लो तो तशें मस्त गायडन्स केलें ताणें कडेन लेटर ताणें म्हाका तागेले गायडन्स अंडर PhD रिजिस्ट्रेशन दिल्लें PhD वच्चे प्रेरणा कसा तुमकां आतां इंजिनियरिंग जावन मागीर MIT आयिल्ली थंय बेस्ट आउट गोईंग स्टुडंट थंयतल्यान श्रीनिवासाक आयिल्लो श्रीनिवासान तो हांव वापस रामचंद्रजी CG सराकची हें कोरका क्रेडीट दिवका कसं म्हळ्यार तांगेले मोटिवेशन किंत गायडन्स तांणी कसा कोरका आमी MTech ಅಂತೂ कशें वज्जूका खंय शिक्का म्हणचे ಬಗ್ಗೆ ताणें मोटिवेट केल्लें कडेन जॉब वच विशय समेत ताणेची जॉबाक हांव सांगलें सर म्हाका PhD कोरका जाय म्हागेले टॉपीक आसा म्हूण हांव ताका एक सजेशन अशी एक रिक्वेस्ट जाय त्यामुळे एक वर्स तूं काम करी एट द सेम टायम तूं अशें स्टडी कर ताजे ಬಗ್ಗೆ कडेन म्हागेलें रिजिस्ट्रेशन कडेन ताण म्हाका एग्जाम बरोवच्याक आमकां तें रिजिस्ट्रेशन कोरकेलो फुडें एंट्रन्स एग्जाम बरोवका तागेल्या गायडन्सार एंट्रन्स एग्जाम बरोवन कडेन ताणें तागेलें अंडर रिजिस्ट्रेशन करून ताणें PhD थ्रू आउट 7 years कोर्स तें पार्ट टायम हांव केल्लें फूल टायम काम करता हांव तेन्ना जॉयन जातना एक्चुअली इंडस्ट्रींत आशिल्लो कंपनींत आशिल्लो PhD स्टार्ट करतना फर्स्ट इयर जॉयन जातना एग्जाम सकड बरयतना थंय मस्त क्लियरन्स सकड घेवचें आशिल्लें इंडस्ट्रींतल्यान तर सकड ताण मॅनेज करून दिलो म्हाका ताणें सकडा मेल घालून ताणें रिक्वेस्ट करून आमगेलो मॅनेजर ताण आउटसायडांतल्यान रिक्वेस्ट करून
ताणे सपोर्ट करू वसून एक रजिस्ट्रेशन झालं. ॲट द सेम टाइम म्हाका सोडका म्हण आसतना एक्चुअली खंयचेय गाईड तशी सपोर्ट करनात. हांव जॉब सोडून हांव बिझनस वता आसा म्हणटा हांव ते डिस्कंटिन्यू करता. तुका कॉन्सन्ट्रेट करूं जायना म्हणून. ताणें म्हाका तितले फूल फ्री हँड दिलं. जाय तर तुका जॉब सोडल्यार येडना. ताणें एक फ्री हँड दिवचे वसून स्विच करूं जालें म्हाका. जॉबांतल्यान बिझनस स्विच करूं जालें. ॲट द सेम टाइम मागीर PhD डिस्कंटिन्यू करूं सोडली ताणें. ಕೆಲವು ಜನ ಕಷ್ಟ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಯ್ಲ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಕೊಡು ಜಾಯಿನ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ करतात. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट तांणी म्हणल्यार जॉब प्रॉब्लेम असून डिस्कंटिन्यू करतात. तेन्ना हे बिझनेस ताणें एक्स्ट्रीम केस ताणें फस्टाक सांगलां तूं डिस्कंटिन्यू करूं ना जॉब सोडल्यार येडना. PhD डिस्कंटिन्यू करूं ना कोरकाची इत्तू म्हणे टॉपिक लायक असं म्हणून कडेरी केल्लें. करताना एकलो प्रशांत पै सर म्हणून हांगा मंगळूरच्याची तो गायडन्सा मेळ्ळो. हांव कसनय गायडला वचपाक जाल्यार पुढे फस्ट प्रशांत पै सर म्हणून तागेला वचचेशिल्लें. ताणें प्रॉपर चॅक करून कडेन गायडाला पेटोवचें आशिल्लें म्हाका. कसनय डॉक्युमेंट्स असो कसनय मागेले डाटास असो कसनय असो ब्रिलियंट पुरा ताणें चॅक करून म्हाका गायडाला पेटोवचें वचून गायड मस्त कांय हें करनाशिल्लो. म्हळ्यार ऑलरेडी ಚೆಕ್ जावन येयले. ಚೆಕ್ जावन आयलो तो तांकां दोग जाणां गुर्तस. बट हांव एक्चुअली प्रशांत पै म्हणून तो आमगेले रिलेशन न्हय कोंकणी तो. ताणें मस्त गायड केलें. ते म्हाका एक आनी हुडगा आसूं तांची हुडगा हांव लायफ टायम तो आतां PA कॉलेजांत HOD जावन काम करता हांगा PA कॉलेज मंगळुरांत. ताणें मस्त सपोर्ट केलें. तांची एक आमकां मोटिवेशनाकिंत गायड इम्पॉर्टंट आमकां कसनय एक्टिविटीज जावं कसनय वर्क्स हें गायड एक मार्गदर्शक एक म्हाका आसा म्हळ्यार आमकां एक उजवाड ताणें दाखयले नंतर आमी मुखार कशी वचचे. उजवाडन अशी मुखार वचचे भारी कश्ट. ಖಂಡಿತ ಅಂತ तुमगेले अंतितानी कसं एक टॅलेंट की तुमगेले असं त्यामुळे साधन करची माहिती असं म्हणताना घेतला ना तुमका ते वैरवच्या लायजलंय. करेक्ट मस्त इझी जाय मस्त आता मुका वेळ एक 10 वर्षांतो इन अबाउट अ डिकेड विंड एनर्जीचे कसले भविष्य म्हणून दिसतं तुमका. तुम्ही केलेले विंड एनर्जी हांव PhD केल्लें विंड एनर्जींतू. फोकस कसं आशिल्लें विंड एनर्जी. एक्चुअली विंड एनर्जी कसल्याक आमगेल्या इंडियांत यूज जातना म्हळ्यार ताजी एफिशियन्सी म्हूण आसता. एफिशियन्सी उण आसा सोलाराक कंपेर केल्यार. प्लस मेंटेनन्स चड आसा म्हूण. करेक्ट ताका सोलारांत कसो जाता आसा म्हळ्यार एक्चुअली इन्स्टॉल करता लायक मातशें उण तांतू सोलारांत. वन टायम इन्वेस्ट करता आनी इन्स्टॉल करता ताका मेंटेनन्स कांय ना सोन सोडता. सखत ताका त्या रिजनाकोस्कर ता मस्त एक पॉप्युलरिटी घेतली इंडियांत. चडाव वतात सकाळ एक 10 to 15% घरांतू सोलार सकाळ तांगेले सस्टेनेबल एनर्जी स्टोरेज करच्या बादाम आता त्या त्या गव्हर्मेंटांतल्यान ताका सपोर्ट आसा. नेट मिटरिंग कॉन्सेप्ट आयला ताका सोलार वता तसा ती कॉस्ट मेंटेनन्स कॉस्ट उणे म्हणून घ्या. करेक्ट बट अवेलेबिलिटी 24 hours आसना म्हणचे ते आणि पुरा 365 days 365 days त्या टायमार कसं जाता म्हळ्यार आतां UK अंतू हांगा सकाळ थंय एक्चुअल कोल्ड एनवायरमेंट आशिल्ले कडेन सकाळ सनलायट्स उण आशिल्ले कडेन सकाळ विंड एनर्जी मस्त आसा. तांतू आमगेले हांव स्टडी करता आशिल्लो वर्टिकल एक्सिस विंड एनर्जी म्हणून तो विंड टर्बायन म्हणून हांव स्टडी केलेलें. ताची एफिशियन्सी इम्प्रूव केलेलें. त्या UK सकाळ आसा इंडियांत उण आसा. इंडियांत मेळता बट होड म्हणटार डॉमेस्टीक घरांत कोणालांतू पळोवचें मेळचना. तुमका हंगा दावणಗೆರೆಂತೂ हरियारा सकाळ आसा ಹೊಡೊಡ್ಡ ಬ್ಲೇಡ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಆಸತ ಹೊಡೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 5 to 7 crores ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜಾವಕ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ त्या रेंजर आसता. डॉमेस्टीक रेंज हांगा इंडियन तेनी फॉरेन कंट्रीन सकाळ आसा USA थंय सकाळ मस्त कडेन आसा. आमकां हांगा NIT सुरत कल्लांत एक मेळता पळोवचें तांणी वयरी रूफटॉप एक घालून दवरला तांणी 2 kilowattचे. तसाल करूं जाता बट ताजे वयर कसं जालां म्हळ्यार जन चडावात जावन इजी पळयतात आमकां खंयची इजी जाता म्हणून ते चुकी न्हय. तांणी तें पळयलां सोलार घाल्ला हांव समेत घाल्ला. हेत कशें म्हळ्यार आमी स्टार्टिंगार सोलार फस्ट येता मस्त कॉस्टली आसलें 92 समथींग येता. ते कडेन कॉस्ट उणी जावन आतां सकाळ घालता आसा ती. आतां विंड सेम पोजिशनार आसा. स्टार्टिंग इनिशियल रिसर्च टायमार आसा रेट चड आसात आनी एक 10 वर्सांनी वतना आतां कशी सोलार आसा तशी सकाळ घराक विंड एनर्जी येता.
एक 10 वर्सां कसं जालें म्हळ्यार ग्लोबल वॉर्मिंग चड जाता, सकड कडेन टेम्परेचर चड जाता. टेम्परेचर चड जालें ऑटोमॅटिकली त्या डिप्रेशन सकट स्टार्ट जावन वार क्रिएट जाता. सो वाऱ्याक ತೊಂದರೆ आसना मुखारसून. सो नेक्स्ट एक 10 वर्सान सकडाल घरांत एक विंड प्लांट पळयात. ब्लेड्स पुरा कसं नमुना जावपाचें. ते ऑलरेडी आतां कमकेले सकट स्टार्ट जाला मॅन्युफॅक्चरिंग करूंक. एक्चुअली हांव ब्लेड्स मॅन्युफॅक्चरिंग डिझायन कांय करना आशिल्लें. हांव एक रिसर्च पेपरांतल्यान ब्लेड घेवन डिझायन केलेलें तागेले रेफरन्सरी. तांत हांव कसं केलें म्हळ्यार मॅग्नेट्स आमी अयस्कांत म्हणटात कन्नडांत. ते आमी एट्रॅक्ट आनी एक रिपेल म्हूण आसता ते केलोपंत सेम धरल ते एक दूर वता एक मॅग्नेट. त्या कॉन्सेप्ट यूज करून रिपेलिंग कॉन्सेप्ट यूज करून टर्बायनाचे एफिशियन्सी यूज केले. तांत 2 मॅग्नेट्स फिक्स केले ते एका वयर एक येयले फास्ट जावन घुंवता आशिल्लें म्हागेलें टर्बायन. तांत रिसर्च करून हांव टर्बायन एफिशियन्सी 8% एफिशियन्सी हांव हायक इम्प्रूव केलें. त्यामुळे आतां नियरली अबाउट सोलाराक लागीं एफिशियन्सी वता तशें आसा. ते आनी मुखारसून ताज्यांनी डिझायन सकड रिसर्च जावन जावन एक 10 इयर्सान सकडाल घरांत विंड पळोवं येता म्हणून म्हाका असं जावं तशी आश आसा, धैर्य आसा. जावं का खंडीत जातले ते ह्यांचे तुमगेले संशोधन पेपर्स Papers वय, पब्लिश ते- केले वय. इंटरनॅशनल आणि नॅशनल National. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय हय. अच्छा याच्या ब्लेड्सा विशयान ब्लेड्स म्हागेले रिसर्चा विशय. ते स्टोरेज आणि करच्या कसले हें जावका म्हणस की बॅटरी स्टोरेज बॅटरी ना ते एक्चुअली सेम सोलारावर इची तुम्ही जनरेट केलेलं डायरेक्ट केबी ग्रीड दाक दिवेत. ग्रीड दाक रिटर्न दिवचे वापस आमी तांगेले मेन लायना कनेक्ट करून करूं जाता. इंडिपेंडेंट करूं जाता. सेम सोलारांत कसं आसता पुरो आमी यूज करूं येता फॅसिलिटीज. आनी आत्ता परिस्थितीर कसं आसा म्हळ्यार ताजी इन्वेस्टमेंट थोडा म्हळ्यार रिक्वायरमेंट्स उणे आसा. आतां कशी रिक्वायरमेंट्स चड आयली तशीच ताजी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उणी जाता. त्या येवचेकोस्कर थोडे टायम लागता. आतां सोलाराचे काय एक 1995 to 2000 सोलार कसाने स्ट्रगल केला ते आतां विंड एनर्जी स्ट्रगल करता. हाजी नेक्स्ट आनी आतां रिसर्च जाता आसा आमगेले समुद्रांत येवचे वेव्स हातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कडेन फुटपाथांत फूट स्टेप मुवमेंट हातूंतल्यान इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन असाल सकट मस्त रिसर्च जाता आसा. येता एक 10 वर्सांनी एक स्टेप्स येता न्ही येवकाची आतां तितून सस्टेनेबिलिटीक हें चड दिवका पडटा न्ही आमकां इनोवेशन्स एनर्जी सेविंग्साक मस्त आलोचना करता. आमगेले जन चड जाता आसा जन चड जालें तशी जना लायफ स्टायल इम्प्रूव जाता आसा. ट्रेडिशनल जावका म्हूण आशिल्ले जन आसपाची मस्त आसा ती. ते कशी हें करता त्या म्हळ्यार तांकां कॉस्ट वायज वतात तांणी. आतां आमकां एक्चुअली हांव गांव आयले नंतर म्हाका सेम एका प्रॉब्लेम येता तशें हांव एक्चुअली जॉब करून येतना एक्सपिरियन्स थंय इंडस्ट्री सेक्टरांत नवे टेक्नॉलॉजी नवे सकट थंय पळोवन आसतात व्हड इंडस्ट्रींत. गांवां येतना कसो येता म्हळ्यार गांवांत आशिल्ल्या इंडस्ट्रींत तांकां ते तितली इन्फॉर्मेशन आसना भायर जगताचे. तांकां कसा की तांगेले प्रोडक्शनाचे मात्र तांकां नॉलेज आसता. भायर जगत हें एक प्रोडक्ट आसा हें प्रोडक्ट आमी यूज केला आमगेले इतलो सेव जाता एनर्जी ना आमगेलें काम इजी जाता. ऑटोमेशन्स म्हणून येता आसात ते जाता म्हणून तांकां सांगच्याक कन्विन्स करचें म्हाका कश्ट जालें. स्टार्टींग एक 2 वर्सां म्हळ्यार तुमी बिझनेस स्टार्ट केला हांव बिझनेस स्टार्ट केलो तेन्ना तांकां कसो दिसता म्हळ्यार हें सकट तांकां नवें जेवण आयकलां जाता. आनी ಸ್ವಲ್ಪ जन चेंज रेजिस्ट करतात. एक्चुअली ते कशें जालां म्हळ्यार आमगेल्या गांवांत इंडस्ट्री सकट आशिल्ले एक लास्ट जनरेशन येता. आमगेल्या जनरेशनाच्यान इंडस्ट्री खायली मस्त उणें. आमगेल्या अन्नाल जनरेशनाचे इंडस्ट्री चलता अशें. तांकां ते टेक्निकली एक 100 जन एक्सप्लेन केल्यार एक 5 जन ओपन मायंडेड तांणी घेता ती म्हळ्यार अर्थ जाता तांकां. एक 5 जन आमी कन्विन्स करूं येता आनी 90% जनाक कन्विन्स करूं जायना आमगेले म्हळ्यार तांणी ते ओपन अप जायना तांणी वर्डाक ओपन अप आमगेले इतलें प्रोडक्शन इतलें चलता आसतना चलो म्हणून चॅलेंजर आसता. तें एक चॅलेंज आशिल्लें आमकां कशें कन्विन्स करचें कम्युनिकेट कशें करचें प्लस तांकां सर्वीस कशें दिवचें. नेक्स्ट आतां एग्री जालां आतां एक 10 जन एग्री जावन आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांकां तें युजफूल म्हूण आमी तांकां दाखोवन दिवका. ताणें नेक्स्ट तांणी दुसरे रेफरन्स दिवका जाल्यार हें पाळमरा क्लास म्हणून रेफरन्स दिवका जाल्यार हांव ताका प्रूव करता. जस्ट तें वचून एक इन्स्टॉल करून ताची सर्वीस दिवन येवचें न्ही. ते 1 वर्स मॉनिटर करून तूं कितलो पे बॅक आयलें अशें आयलें म्हूण लेक्काचारान तांकां दिवका. तांकां तें ऑन पेपर दाखोवका. तें एक टास्क आशिल्लें. तें एक
एक चॅलेंज येता एक नमून. करेक्ट खंडित आता तुमगेल शैक्षणिक सेक्टर असुकोनो पाल्स टेक्नॉलॉजी म्हणून तुमगेलीची कंपनी करतना तुमका कसं पुरं चॅलेंज आशिल्लें आणि ते करच्या तुमकां प्रेरण कसले तुमगेल ओन जावका म्हणून. ॲक्च्युअली हांव शैक्षणिक सेक्टरांतल्यान डायरेक्ट जॉब बिझनेस स्टार्ट करनी. हांव 2.5 years बॉम्बे आनी बेंगलोरांत ओट्टू काम केलां. ते एक्सपिरियन्स आशिल्लें. बट घरांत म्हळ्यार घरांत तांणी इंट्रस्ट दाखयनी बिझनेस करता म्हणलें तेन्ना त्या टायमार अशी जॉब चमकला इलेक्ट्रिकल फील्डांत चमकला हांव जॉबाक. जॉब करतना हांव रिजिस्ट्रेशन केलें PhD त्या टायमार म्हाका थंय जाय जाल्यार सेफ्टी इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग्स प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स मार्केटिंग स्किल्स सकड म्हाका हांगेले जॉब ಅಂತೂ मेळ्ळें 2.5 years ಅಂತೂ. प्लस त्या टायमार थंय मेळ्ळें म्हणचेकिंत म्हाका तांणी दिल्लें. थंय एकलो आमगेल्या गांवतलो एक 2 जाण आशिल्ले. एकलो प्रसाद म्हणून एकलो गणेश पै म्हणून. तांणी सांगता आशिल्लें अशें GSB म्हळ्यार ॲक्च्युअली हांव GSB म्हळ्यार गुड इन बिझनेस म्हणून. तुमी जॉबार अशें ना जे तुमी बिझनेस करका 4 जाणां काम दिवका म्हणून तो प्रसाद सर म्हणत आशिल्लो. सेम टायम गणेश पै सर म्हाका जॉब सोडाय मरे तो ॲक्च्युअली हायर पोस्टार आशिल्लो एक प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हागेले एक 5-6 स्टेप हायर आशिल्लो. तो म्हागेले जस्ट इंटर्न्स जाल्यार येवन उलयत आशिल्लो आमी जॉब सोडा हांव येता तुगेलो वाटो म्हणून. तांणी मंगळूरचेची आमी जॉब सोडाय जॉब नाका आमी खंय तरी बिझनेस करूया म्हणून. हांव तेन्ना तागेलो सांगता आशिल्लो कसा की एक बिझनेस आयडिया सांगलें. ताणें एक्क उत्तर सांगलें म्हाका बिझनेस केला 4 जाणां उपकार जावका. तूं बिझनेस करचे जाल्यार दुसरे प्रॉब्लेम जावचे ना जे 4 जाणां उपकार जावका तसलो बिझनेस कर म्हणून. तांणी बिझनेस आनी जॉब सोडून तांणी एनिके बिझनेस आसा ते तांणी एनिके फोन कर म्हणचे हांगा तुम्हारे बिझनेस आहेत म्हणचे. तांगेले एक म्हाका बिझनेस विचारक तांणी गणेश पै सरचे एक मार्गदर्शन तांणी म्हळ्यार मोटिवेशन तांणी घरच्यांनी जायत म्हणलें कॉन्सर्न कडेर एक 2 वर्सां नंतर हांव अशें सोडका म्हणल्या नंतर अण्णान फस्ट सपोर्ट केलें. कडेन अम्माक अण्णान कन्विन्स केलें. अण्णान म्हणलें यो गांवां यो तोंदर गांवांत तूं करूया म्हणून. आयिल्ले नंतर म्हाका फस्ट सपोर्ट केल्लें अशोक प्रभू म्हणून तांणी आमगेले लिडर तांणी. यो मरे तूं एकलो गांवां जाल्यार यो सक्कड बेंगलोरा वता आसा तूं एकलोच म्हाका खुशी जाल्लें यो तूं गांवां यो कसो तरी हांगा करूया म्हणून. हांव कसो तरी करचें ना हेंच फिल्डांत करता म्हणून आसता म्हणून फर्म आशिल्लें तुमकां फर्म आशिल्लें. तेन्ना ताणें सांगलें जायत मरे तूं यो आमचे एक वॉलंटियर मेळता तूं एट द सेम टायम तूं बिझनेस करी म्हणून ताणें म्हाका अण्णाल आनी अम्मालकिंत नेक्स्ट सपोर्ट अण्णाल आनी अम्माल जाले नंतर ताणें सपोर्ट केलें. कडेन आनी एकलो म्हागेलो माव आशिल्लो दिनेश बावजी म्हणून तांणी तांगेले एक भागीरथी ग्रूप म्हणून आसा तांणी गांव आयले तेन्ना तांगेले एक रायस मिल रिनोवेशन आशिल्लें. तांणी दिनेश नायक आनी नागेश नायक म्हणून ब्रदर्स तांणी त्या रिनोवेशनाक तांणी फस्ट म्हाका जॉबांत बिझनेस आयले तेन्ना एक ओपन अप जावन टेक्निकली टोटली न्यू प्लांट तांगेलें तुमकां दिलें फुल प्लांट म्हाका तांणी कसं निमगे नाशित म्हागेले सजेशन म्हागेले प्लॅनिंगा प्रकार इलेक्ट्रिकल वर्क्स तांगेले फ्री हँड दिलें. कशें सिलेक्शन करता म्हणचे बगे तांणी टोटली दिलें. तांकां एक प्रूव करून ताका आशिल्लें अशें केल्यार तांकां म्हळ्यार ट्रेडिशनल मेथडार तांणी आशिल्लीं त्या ट्रेडिशनल मेथडार मेंटेनन्स चड येता आशिल्लें. म्हाका कशें प्रूव करता आशिल्लें म्हळ्यार आमचे मॉडर्न टेक्नॉलॉजी यूज केल्यार कसा सकड सेफ्टी केल्यार कसा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज केल्यार तुमकां रनिंग कॉस्ट उणी जाता. इनिशियल इन्वेस्टमेंट तुमकां कितले बेग पे बॅक जावन कितले बेग तांकां हें जाता. तांणी एक ओपन मायंडेडार तांणी चान्स दिलें. तांगेले एक प्लांट केलें. फस्ट हांव गांव आयलें तेन्ना तांची काम केलें फस्ट वर्क तांगेले 2 जाणां दिनेश नायक आनी नागेश नायक केलें. उडका सोडूंक ना फस्ट ऑपॉर्च्युनिटी तांणी दिलेलें. तुमगेले तितली तांकां कॉन्फिडन्स आशिल्लें कॉन्फिडन्स आसून तांणी दिल्लें ते केलें. कडेन नेक्स्ट कडेन 2-3 जाण तशी तांगेले वर्कांतल्यान एक चितारा ग्रूप गोपीनाथ कामत म्हणून कडेन महेश शेणे म्हणून तांणी एक 2-3 तांगेले नव्या फॅक्ट्रीक सकड काम दिल्लें. कडेन 2-3 वर्सां नंतर तांकां त्या सकड कॉस्ट प्रूव करून दिले नंतर तांणी आनी एक क्लायंट दिलें. तशें जसून एक 2-3 वर्स चल्लें कांय तोंदर ना. नेक्स्ट इमिडिएट आयिल्लें कोविड टायमार आमकां समस्या कसा म्हळ्यार मेटेरियल्स ट्रान्सपोर्ट जायना आशिल्लें मॅन पॉवर मुवमेंट करूं जायना आशिल्लें. ते एक कन्स्ट्रेंट्स आशिल्ले आमकां
बट द सेम टायम तांची म्हाका एक नमून पब्लिसिटी मेळ्ळा त्या टायमार. हांव एक्चुअली लोकल गांवांतू आशिल्लो. चेडा वज्जन आमकां इंजिनियर्स येता आशिल्ली बेंगलोरांतल्यान येता आशिल्ली. क्लायंट्स प्रोडक्ट्स अక్కడ बेंगलोरांतल्यान येवचे आसून तांकां थंयतल्यान येवचें जायनाशिल्लें ते COVID 3 म्हयने टायमार. त्या टायमार एक 2-3 फॅक्टरी म्हाका काम मेळ्ळें. आमी कसाकी कोरून त्या टायमार थंय वचून काम करून दिलें तांकां. नवे प्लांट तांकां कडेर कळ्ळें गांवांत एक असाल सर्वीस प्रोवायडर एक क्लास आमगेलो लागीं आस म्हणून कळ्ळें. बेंगलोराच्या हें करता हय बेंगलोरच्याक डिपेंड जावं. डिपेंड जावका म्हूण ना म्हूण हय. त्या एक म्हाका तेन्ना फायनान्शियली कन्स्ट्रेंट जाला त्या टायमार. त्या टायमार म्हाका गव्हर्मेंटांतल्यान एडिशनल सपोर्ट तांणी सेंट्रल गव्हर्मेंटांतल्यान विदाउट श्युरिटी तांणी एडिशनल लोन दिल्लें. सपोर्ट मॅनेज जालें. कश्ट जालें त्या टायमार. बट पब्लिसिटी म्हणल्यार एक रेकग्नायझेशन म्हणल्यार त्या टायमार गांवांत एकलोच म्हूण कळ्ळें आमकां. एक आमगेलो अनूम सांगता आशिल्ली मस्त लागीं आशिल्लेंक तांगेलो व्हॅल्यू ಗೊತ್ತಾಸನ. आतां चेडा आमगेलो ಒಟ್ಟು आशिल्लेलो व्हॅल्यू आमकां ಗೊತ್ತಾಸನ. आमी ಒಟ್ಟು आशिल्ली आमकां म्हाका म्हळ्यार सांगूक म्हाका भंय करता आशिल्लें. हांव करता तें म्हणून सांगच्या भंय करता आशिल्लें. म्हळ्यार करूं जाय कशी नंबर हाडची म्हळ्यार करूं जायना जाल्यार तांणी म्हाका खंय तरी दिवं Correct. करूं जायना जाल्यार म्हणचे भंय आशिल्लें. बट त्या कोविड टायमार तायेक गेलें कोरून दाखयलां हांवें. ग्रेट आतां एक जनाल विश्वास आसा जनाक म्हळ्यार वयर देवालो आशिर्वाद. चल कोविड तुमके पॉझिटिव्ह जावन आयले पॉझिटिव्ह जावं कष्ट आयला आमकां त्या टायमार मस्त तुम्ही चॅलेंज जावन घेतले. चॅलेंज जावन घेतला. एडवांटेज जालें म्हाका तें. ग्रेट वंडरफुल प्रॉब्लेम अची जनाक प्रॉब्लेम जाला बट तांतूय एक एडवांटेज आमी सोदून घेवन घेतलं तितलें. वय वय तशी मुखार येवचें ते एक यशस्वी जावचें तुमकां एक मार्ग रोड मॅप म्हणल्यार वय. आतां एक कंपनीच्या लासूच्याक टीम मॅनेजमेंट जावका आणि फायनान्शियल मॅनेजमेंट जावका कम्युनिकेशन सबसे व्हड कम्युनिकेशन जावका न्ही तर टेक्निकल स्किल्स आसला न्हू पुरो त्या पुरो तुम्ही कशी साध्य करून तुमकां आसता तुमी पुरदून देवस्थाना वतालींची ते पुरो राबता म्हणलें जाल्यार तुमगेले टीम वर्क जनाले पुरे कशें एक्चुअली हांव आतां सांगलें म्हाका फस्ट टीम वर्क म्हूण शिकिल्लो हांव आमगेल्या GSB संघांत. आमगेलो आनूस संघांत आशिल्लो अशोक प्रभू म्हूण आसा ते तांगेलो ಒಟ್ಟು सकाळ ಸೇरून आमकां तांणी एक टीम जावन तांणी आपण व्हरता आशिल्लीं. आमी त्यांचे तुमगेले कंपनीक तू फंक्शनाक गेलो तांकां पळोवन शिकिल्लें आमी. कडेर जॉबा जॉइन जाले नंतर आमी थंय एक ऑर्गनायझेशन आसा म्हणल्यार आमी ಒಟ್ಟು काम करता. करेक्ट त्या टायमार हांव थंय टीम लिडर जावन आशिल्लो सेफ्टी सुपरवायझर जावन आशिल्लो. त्या टायमार थंय एक्चुअल स्किल्स म्हणल्यार थंय ट्रेनिंग्स आशिल्लें कम्युनिकेशनाक थंय ट्रेनिंग्स आशिल्लें. त्या एक 2 वर्स पिरियडार जॉबांत ट्रेनिंग्स घेतलं. जॉबांतल्यान कडेन भायर आयलो 1 वर्स एडिशनल म्हळ्यार ट्रेनिंग पिरियड जावन 2 वर्स काम केलां. ट्रेनिंग जालें मागीर कडेन तांची कसा थंय शिकिल्लें तें आमी हांगा इम्प्लिमेंट केलें. थंय करचें आशिल्लें हांगा घेवन इम्प्लिमेंट स्ವಂತ कंपनीन तुजी स्वताची इम्प्लिमेंट केलें. रायट भारी लायक तुमकां ते आतां कंपनीच्या सूर करतना गव्हर्मेंटाचे कसले कंपनी सूर करतना कसं मेळ्ळें कोविड टायमार मोदी PM कनकी श्युरिटी कनकी म्हणून एक लोन मेळ्ळेलो आमकां. ते विदाउट कोलेट्रॉल आमकां कसाने कोलेट्रॉल दिवचें नाशिल्लें. तर डायरेक्ट PMचे तागेले कनकी ऑफिसांतल्यान कोलेट्रॉल तांकां ओके एक असो त्या पुरे सपोर्ट मेळ्ळें. ते कोविड टायमार मेळ्ळें मस्त उपकार जालें. उणे वड्डेर मेळ्ळें तें. आनी एक्चुअली आमी मॅन्युफॅक्चरींग प्लांट न्ही म्हगेलें सर्वीस सेक्टर ट्रेड तशें तसून आमकां सपोर्ट म्हूण कांय ना. नॉर्मल मॅन्युफॅक्चर जाल्यार म्हळ्यार तांणी चड जाणां काम दितात म्हूण एक्चुअली आमी समेत काम दितात बट आमगेलांतू ते कन्सिस्टन्सी मेळना म्हणून म्हळ्यार कंटिन्युअस मॅन्युफॅक्चर जाल्यार कंटिन्युअस वर्क आमगेलो अप एंड डावन्स आसता केलोपंत. आनी आमगेले प्रोडक्ट भायर वचना आमगेलो आमी प्रोडक्ट घेवन आमी सर्वीस दिवचें. सो आमकां एडिशनल सपोर्ट कांय गव्हर्मेंटांतल्यान कांय ना. असं आता तुमकां दीर्घ कालाक तुमगेल कंपनीक तुमगेल कसं ध्येय आसा दीर्घ कालाक म्हळ्यार आमी एक्चुअली म्हाका बिझनेसांतू आमी फिल्डांत मुखार रावपा म्हणचे म्हाका इंट्रस्ट न्ही. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೋಟೋನ ಮಕ್ಕ ಸಕಡಾಲ್ಕಿಂತ ಮುಖಾರ್ ರಾಪ್ಕ ಸಕಡಾಲ್ಕಿಂತ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರಾಪ್ಕ ಹಾಫ್ ಪ್ರೂವ್ ಕೊರ್ಕ ಮುಣಚೆ ಎಕ್ಕಾಚಿ आता आम्ही सकडा लोट हा रबलारी मुखार येऊन रबलार समेत दिसनात आम्ही त्यांचे एकलो सेपरेट रबील असलं रे इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सर्विस सेपरेट रबलार आम्ही रेकग्नाइज जातात. आम्ही त्यांनी केलेला हांव तांची करता ह्यांची करता म्हळ्यार मिनींग
तर डिफरंट जावन कशें करता ते म्हणजे एक हें आसा कॉम्पीट विथ युअर सेल्फ म्हणून हय आमगेले तुलेन आनी इम्प्रुवमेंट जावंक आसल्यार आमी दुसऱ्या भायर कॉम्पिटिशन करचें इंटेन्शन ना प्लॅनिंग वेना करेक्ट तेंचे वे आतां रिन्युवेबल एनर्जी क्षेत्रांतू योगदान म्हळ्यार करियर डेव्हलप करता म्हण आशिल्ल्यांक आमगेले विक्षकांतू ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ अशा पुरोची तांकां तुमगेले सल्ला कसो दिताची ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿನ್ಯೂವೇಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಟೈಪ್ ಅಸ್ ವಿಂಡ್ ಸೋಲಾರ್ ಟೈಡಲ್ हे सकट रिन्यूवेबल एनर्जीन तेता ते आतां आमी बरी आतां आमगेले मनांत रिन्यूवेबल एनर्जी म्हळ्यार सोलार दिसता आमकां कस जाल्यार म्हळ्यार आमकां गांवांत दिश्टेच सोलारची सगळ्याल घरा वयर एक 10% घरा वयर जाल्यार सोलार दिसता न्यूज सकाळ पळय गव्हर्मेंटाचे न्यूज येवचे सोलार पॉवर प्लांट इनॉग्रेशन म्हणून येता सगळो दुसरो कसो येना सो हांव म्हणचें आमी ताजे वेरी कॉन्सन्ट्रेट करून हांव फस्ट लास्ट क्वेश्चना सांगला हरीची सगळ्याल ओट्टा आमी एक जावन अशें गिनता एक जावन आसका खंय युनिटी आसका आमगेलांतू बट काम करचें आमी डिफरंट जावन दुसऱ्या सेक्टरांत काम करतात फॉर एग्जांपल विंड ना टायडल म्हळ्यार आमी समुद्र जाले तुलेन एनर्जी पॉवर प्रोडक्शन ना फूट पातांत फूट स्टेप मुवमेंटा तुलेन विंड एनर्जी जनरेशन तसाल सकाळ कॉन्सेप्ट सकाळ आस दयदवर ताजे वयर वर्क करा एक सांग टॉपिक घेवन वर्क करा आमी लीडर म्हूण जायना ती बट कसा की एक आमी इग्नाइट कर नेक्स्ट जनरेशनाक एक दिला रे आतां फॉर एग्जांपल सोलार आमगेल इनोवेशन न्ही तें आमगेल जनरेशनात न्ही 90 सिरीसान कोण जॉबार आशिल्ली तांणीची 85 to 90 तांणी इनोवेशन केलेलें आमी यूज करता आसा ती तशी आमी कसा तरी एक्चुअली रिसर्च करून अपग्रेड करून दिल्यार नेक्स्ट जनरेशन यूज करतात आमगेल टेक्नॉलॉजी सकाळ दयदवर रिन्यूवेबल म्हळ्यार सोलार म्हणलें नाका ती मस्त ऑपॉर्च्युनिटी आसा रिन्यूवेबल एनर्जींत मुखारसून रिन्यूवेबल एनर्जी जायची पेट्रोल आमगेले डिझेल सकाळ आसा ऑलरेडी सरता आमी ईव्ही म्हणता आसा ती इलेक्ट्रीक व्हेकल म्हणता आसा ती बट पॉवर खंय तुल्यान येता आसा आतां आमी चडावत प्लांट थर्मल प्लांट ते थर्मल म्हळ्यार कोल कल्लीदलू घालून करता आसात कल्लीदलू खाली जेता आसा ಕೆಲವು ಜನ ಪೈರೆ ಕಶಿ ವಿಡಿಯೋ पळयला तो जनरेटर स्टार्ट करून ईव्ही व्हेकल चार्ज करता आसा तसाल जावचें नज आमी रिन्यूवेबल एनर्जी म्हळ्यार रियली जावन ताजे वयर वर्क करपाची गव्हर्मेंट सपोर्ट दिता आसता का सो मुखारसून केल्यार फ्युचर आसता रिन्यूवेबल एनर्जी म्हळ्यार रिक्वायरमेंट पॉवर रिक्वायरमेंट मस्त आसा आमगेलें जनरेशन उणी जाता आसा सो दयदवर बरी इंजिनियर्स म्हळ्यार सॉफ्टवेराक वचूं नाका ते आता एक इंजिनियर म्हळ्यार सॉफ्टवेअर खंयची कंपनी आसा आयटी एकाच थिंक करता ती इलेक्ट्रिकल मेकॅनिकल म्हणून एक 2-3 फील्ड आसा इलेक्ट्रिकलांतू स्कोप मस्त आसा जनाक कळतना तितले इलेक्ट्रिकलांत घरांत एक इलेक्ट्रिसिटी येता म्हळ्यार ताजे मागशे एक इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आसून आसता ते जनाक कळतना दयदवर इलेक्ट्रिकल इंजिनियर समेत पळया एक चूर इंट्रस्ट आशिल्ल्यांक ऑपॉर्च्युनिटी मस्त आसता ऑपॉर्च्युनिटी ग्रॅब करू कळतना आता फॉर एग्जांपल इंडियान ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸಕಡೆ येता आसा लेटेस्ट कॅश फॅक्टरी एग्जांपल दिता मिशन चैना तुल्यान येता आसा इन्स्टॉलेशन जन थंय तुल्यान येता आसा ती चैना तुल्यान जन येता आसा ना व्हिएटनामा तुल्यान जन येता आसा आमकां गोपीनाथ कामत म्हणून तांणी सांगलें तांणी चितारा कॅशीस म्हणून तांगेले एक मिशन एक चैनाच्या ಒಟ್ಟು काम करचे तांणी आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिला तांणी एक 4 जन आयिल्ले आमगेले एक 4 जन तांगेले ಒಟ್ಟು सोडून कसं शिकू म्हणटा कसं जाता तांगेल कन आसता तांगेल उरलोचें म्हणटा त्या गोपीनाथ कामत म्हणून आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिला ते आमगेला कसं तशेंच तस म्हळ्यार आमगेला जन उणी जाता आसत इलेक्ट्रिकल इंजिनियर सकाळ आयटी फिल्डाक वता आसत जन उणी जाता आसत भायरचे तुल्यान जनान येवन आमकां काम करचो आसत आमी पेमेंट तांकां दिता आसत तशी आमकां ताका गोपीनाथ कामत म्हणून तूं शीक अर्जंट तूं आमकां करूं जाता दुसऱ्याक तुका करूंक मेळटा म्हणून आमकां ते एक हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स म्हणटा ती चेडू आमकां लॅपटॉप कंप्युटर दिता हँड्स ऑन एक्सपिरियन्स म्हणटात ते एक एक्सपिरियन्स तांणी दिला ते एक ऑपॉर्च्युनिटी असं भारी लाय लाय जालें तुमगेलो उरलो न्हू खुशी जाली आतां आमी आतां पळयलें तुमी सान दवर न्हू क्युरियोसिटी आसून तुमकां म्हळ्यार जिज्ञास आसून न्हू फोर जावन PhD शिकून न्हू आनी आत्तां तुमगेले तुमगेले कंपनी यशस्वी जावन तुमी लीड करता आसाची तुमगेले प्रवासाचे काणी आयकून आमकां बिलकुल बदलची एकदम खुशी जावन आसा तशीची
तुमगेल प्रवासो फक्त एक प्रेरणादायक मात्र नाही, आकांक्षी इंजिनियर्सांक एक रोड मॅप म्हूण सांगीत. म्हळ्यार कसं म्हणटा, रस्त्याच्यो नकाशो जावन असं म्हूण लेखता. तुमगेल अनुभव आणि मौल्याधिक अंतदृष्टी तुम्ही आमगेलोटो वांटून घेतला. तुमकां अनंत धन्यवाद. तुम्ही आमगेलोटो तुमगेल टायम स्पेंड केला, तुमगेल वेळ काडला, तुमकां धन्यवाद. आनी तशीच तुमगेल व्यारांतू तुमकां केदांय यशस्सू मुखारसून जात असो आनी जगत्यारी एक पॉझिटिव्ह परिणाम म्हळ्यार सकारात्मक परिणाम जावो म्हणून शुभेच्छा करताची आमी हांगा आमगेले एपिसोड एंड करया, समाप्त करया. आनी वीक्षकांकय मस्त तुम्ही आता ऐकून घेतील असं तुमकांय धन्यवाद. आणि आमगेल व्हिडिओज पळयत रावपाची, लाईक करायची म्हूण सांगताची आमी मुक्ताय करताची. तशी तुम्ही संदेश तुमकां सगळे सांगू असला सांगितलं. म्हाका हांगा विश्व कोंकणी केंद्राक येवच्याक एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ले विश्व कोंकणी केंद्राक आनी नंदगोपाल शेणै मम्माक हांव मस्त धन्यवाद सांगता. एक्चुअली हांव हांगा फर्स्ट टायम येवचें. ग्रेट आसा. आनी येत रावपाची. आयकला विश्व कोंकणी केंद्र आसा म्हणून म्हाका येवचें एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी आशिल्लें. आमगेल्या स्टुडंट्सा कडेन येता आशिल्लीं हांगा. एक विश्व कोंकणी केंद्र येवचें एक अवकाश दिलो तुमी. आनी येवन हांगा म्हागेलो एक एक्सपिरियन्स, म्हगेलो सक्सेस स्टोरी म्हूण हांव केदना सांगना. कसर म्हळ्यार सक्सेस आनी सेटलाक बेंच मार्क ना, पॉयंट इतलो जाला सक्सेस म्हणून. इम्प्रुवमेंट्स हांव म्हागेल कशें चेंज जाल्लें, देवालय आशिर्वाद, जनाल गायडन्स आसला, कशें आमी चेंजस जावेत 0 to एक 50-60% कशें येवेत म्हणचे एक उदाहरण म्हूण येत. म्हाका तें देवाल आशिर्वाद आनी जनाल गायडन्स जातूंतल्यान म्हाका हांगा व्हर येवचें जाला. अशी मुखार समेत जन अशी सपोर्ट करता ती म्हूण हांव गायडन्स दिता ती म्हूण लागता. हांगा येवचें चान्स दिलेले मॅडम तुमकां, नंदगोपाल शेणै माम, विश्व कोंकणी केंद्राक सगळ्यांक हांव मस्त धन्यवाद सांगता. अनंत धन्यवाद. सक्सेस इज अ जर्नी, इट्स नॉट द एंड. तशीच. ओके, मस्त थँक्स, धन्यवाद.